फोंडेच्या सरकारी हेल्थ क्वॉर्टर्साची परिस्थिती विकट. केन्नाय कोसळत म्हूण भिरांत. बिल्डिंगेन येता वयतल्यांच्या जिवाक धोको. आमचे जे फोंड्या मामलेदार बिल्डिंगेच्या फाटल्यान क्वॉर्टर्स आसा ते सामके मोडकळे गयले आनी ते तुमी पळयलाच आसतले आतां. थंय प्रायमरी हेल्थ सेंटरूय चलता भुरग्यांक ते वॅक्सिनेशना खातीर जावं बाकीचे कितें गजाली खातीर हाडटा. हे क्वॉर्टर्स बांदता म्हणून काँग्रेसीनूय बीन उतर दिले. दिगंबर बाब सीएम आसतना दिगंबर बाब आतां बीजेपीन पावले आनी तरी आसतना ते क्वॉर्टर्स अजून पर्यंत तर कांयच सारकें जायना. 20 वर्सां फाटीं खंय असलीच एक बिल्डिंग कोसळून एके बायलेक मरण आयिल्लें. हेज्या पयलीं 20 वर्सां पयलीं दिगंबर गांवांत सीएम आसतना फाटल्यान जी बिल्डींग आशिल्ली ती पडोन एक बायल मनीस मेल्ली आनी एक तिजो घोव आसता हँडिकॅप जालो फॉर एवर लायफ आजून टील टुडे. पूण तेणें आमकां सांगिल्लें की ही बिल्डींग मोडटा हांगा पार्किंग करता. आतां 20 वर्सां 25 वर्सां जावन गेली तें कांयच जालें ना. आतां अशें जालें की आमच्या घराच्या सायडीकूच एक बिल्डींग आहा ती इतली डेंजर कंडिशनान आसा आनी ती वयल्यान पयलीं हेल्थान कितें तरी घातिल्ले वयर पत्रे आतां माकडान ती फोडून उडयल्या. तितून उदर वचून ती बिल्डिंगेची अशी परिस्थिती जाल्या की केन्नाय पडूं शकता. पार्किंगाची सुवात नाशिल्ल्यान खंय लोकांक बरोच त्रास जाता. एक तर ते डेमोलिश करून थंय बरी पार्किंग एरिया करपाक जाता. कारण तेच्या मुखार मामलेदार बिल्डींग आसा, कलेक्टर बिल्डींग आसा, WRD PWDची ऑफिसीस आसा. तांकां लोकांक थंय पार्किंग फेसिलिटी मेळना. थंय जर एक पार्किंग फेसिलिटी जाली जाल्यार हे सगळ्यो गाडयो थंय एकोमोडेट जातल्यो. बरी एक बिल्डींग बांदली जाल्यार सगळे मामलेदार कोर्ट थंय आमकां शिफ्ट करून बरे तरेन प्रशासन चलोवपाक मेळटलें आनी हाजेर सरकारान विचार करपाची खूब गरज आसा. सगळें पळयता आनी हांगा ट्रॅफिक जाम जाता. हांगा भितरूच जर तेंच्यांनी ही बिल्डिंगे म्हणून जर पार्किंग केल्यार आख्खो रस्तो ओपन जालो. आमची कळकळीची विनंती करता कितें इन्सिडंट जावचे पयलीं कितें तरी एक्शन घेवन गव्हर्मेंटान हे लक्षांत घेवन जे फोंडा तिस्क हांगा जे हेल्थ क्वॉर्टर्स आहा हे 2 एबंडंट बिल्डींग आहा त्यो रोखड्योच डेमोलिश करून हांगासर वेवस्थीत पार्किंग करचें अशी लोकांची मागणी आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.